आज ह्यो नाला गावडे चढसून असो समजला नाला ह्यो जाताना तो त्याची संबंध तो नाला पुरावलो असलो आणि तो आज आमच्या प्रवीण आर्लेकर ह्यांनी आम्ही एक थोडंसं काम इथं केला की माती उचपान दिवचा काम हे केलेलं असं आणि नंतर ह्यो जो निवडून येल्यानंतर आम्ही तो जलसिंचन खात्यामार्फत लवकरात लवकर आम्ही बांधून दितलो. दुसरं म्हणजे मी जवळजवळ सरपंच असताना हे एक बंधारो त्या घालून दिल्लो. तो बंधारो आज असा पण थंय फळयाची एक गरज असा ती फळयो आदल्यो समाजला गेल्ल्यो असत जे जाऊन आता थंय नवीन फळयो घालूची एक गरज त्योय आम्ही घालून दितलो आणि ह्याचं काम लवकरात लवकर करूचो आम्ही प्रयत्न आज करतो. ह्या भाजप सरकारात एक भ्रष्टाचाराचो कळस मारला. ही शेवटची वेळ काय मेळटा त्या घेवपाचा खिशान घालपाचा. ज्या वेळार क्रीडा नगरी लोकांचे गारफां बागायती नष्ट करून त्या लोकांनी बोकरो सोडलेलो आहा. अजून बोकरो फिरता आणि तो बोकरो हंय पावलो धारगळी आणि ती जमीन ज्या गोष्टी घेतल्या भूसंपादन केली ताका वापरूची असता. जर ती वापरान येना ती परत दिवची असता. सरकारान ताबडतोब हो जो घोटाळो आहा लीजचो घोटाळो हो संबंधीत खाती आहात तो सगळ्यांक बारीक आहा. हावजींग चेअरमॅन कोण आहात, रेव्हेन्यू आसतले, सगळे खाते आहात तेही वेगळे पडले आसतले. म्हणून प्रमोद सावंतान आचारसंहिता लागच्या पयलीं ताबडतोब हे लिस्ट कर कॅन्सल न पेक्षा आज जाय ठिकाणी लोक रस्त्यार येतात. आमकां ती पाळी हाडची न्ही. आमी पेडणेकार अन्य पक्षाचे प्रतिनिधी असलेले अशा अन्यायाविरुद्ध सगळे पक्ष आपल्या दिसान आमी लढवली आणि ती परत पुनरावृत्ती करू नये जी मी सरकाराक विनंती करता. ताका सेटिंग सुशेगाद करून आयज हांव धारगळे आसा. आयज बाबून हांगासर हावजींग बोर्डाची जागा पळय जी आसा ती आयज GMR कडेन एग्रीमेंट करून तांकां 60 वर्सां लिजार दिल्ली आसा. GMRन म्हाका दिसता हांगासर सगळे लुटपाकूच येयल्ले आसा. ना म्हटल्यार 90 लाख तेंच्यांनी एअरपोर्टाक जागा घेतलेली आहा. इतली एअरपोर्टाक जागा लागना तरी ती 30,000 एअरपोर्टाक लागता पण इतली जागा लागना तरी तेंच्यांनी ती जागा घेवन आयज ते लुटत आहा. आयज ते धारगळे पावल्ले आहा. आमच्या पेडणेकारांनी जागृत रावचे कित्याक हेंच्यांनी म्हाका दिसता सगळेच पेडणे विकूंक काडलेले आहा ह्या आमदारान. आनी ना म्हटल्यार आतां म्हाका दिसता कितलींशींच वर्सां जालीं हो बाबू हांगासर पेडण्यान हांगासर सगळ्यांक विकपाकूच काडलेलो आहा. सगळे प्रॉपर्टी विकता हांगासर ना म्हटल्यार GMR कडेन आतां ना म्हटल्यार GMR काडून तेणी धारगळे हांगासर हें केल्ल्या. म्हणजे हेंच्यांनी चिंतलां तरी कितें हे पेडण्या सगळेच विकून बाबून वचपाचें चिंतलां कितें हांगासर. तेका लागून जाता तितले बेग्यान म्हाका दिसता CMन हांगासर लक्ष घालचें. जे पळय हांगा GMR कडेन प्रॉपर्टी लीज केल्ली आहा ते लीज कॅन्सल करून दिवचे नाजाल्यार आमी सगळे हांगासर रस्त्यार येतले. पेडणेकारांक हांव सगळ्यांक रस्त्यार हाडून हांगासर आमचो व्हडलो मोर्चो आसतलो आनी जाता तितले बेग्यान हेजेर एक्शन घेवची बाबू. कितली स्क्वेअर मिटर जमीन आसा ही 1,68,000 ही जागा आसा. कित्या खातीर ही पयली घेतलेली ती ही जागा घेतलेली हावजींग बोर्डाक लागून. हावजींग बोर्ड हांगासर हें जातलें म्हणून आनी आमचे रवींद्र भवनाक लागून. पूण हें कांयच जायना हांगासर. फकत हांगासर लुटपाचेंच चल्लां पेडण्यान आनी कांय ना. ते जाता तितले हें बंद जावंक जाय. लीज केन्ना जाल्लेली आसा लीज रिसंटली ह्या म्हयन्यात ह्या आतां ह्या वर्साच जाला ती. ओके दिसता हांव राजन म्हापसेकर माजी सरपंच धारगळ विलेज पंचायतचो. ही जेन्ना जमीन संपादन केल्ली ती हावजींग बोर्डा खातीरच केल्ली आनी तिचो उद्देश आसलो ग्रामीण जनतेक हांगासरल्या गरीब जे लोक आसात तांकां घरां ल्हानशीं घरां बांदून दिवपाचो हो मेन उद्देश आसलो. पण कालांतरान 10 वर्सां जालीं ह्या गांवांतल्या जमीन मालकांनी ही जमीन गरिबा खातीरच दिल्लेली आनी काडी मोलान दिल्लेली. तेचो काय व्हडलो रेट नासलो. ज्या वेळार रेट दिल्लो तेन्ना 35 ते 38 रुपया रेट आसलो तेचो.
आनी ही जमीन संपादन केल्या उपरांत आयज पळयल्या जाल्यार 10 वर्सां नंतर तो स्थानीक उपमुख्यमंत्री आसा ह्यो गोंयचो आनी स्थानीक आमदार तेणी उद्योग हे गृहनिर्माण उबारच्या खातीर जी जमीन संपादीत केल्ली ती आयज तो कालांतरान 10 वर्सां नंतर एका मोठ्या कंपनीक हस्तांतरण करता, जी GMR कंपनी आहा एअरपोर्टाची तिका करता. म्हाका कळना, हांवें एक 10 वर्सां पयलीं तेच्या उपरांत परत फाटले एक 5 वर्सां पयलीं धारगळ पंचायतीन एक निवेदन दिल्लें की ह्या जमीन संपादीत केल्लेली आसा, जी उद्योगीक वसाहत 10 वर्सां आयज जाली तरी थंय उद्योग आपले गृहनिर्माण वसाहत उबी जायना. तर थंय एका बाजूक एका धारगळीन एक अत्यंत आवश्यक आसा, जी जमीन आमकां एक 500 मिटर आमी मागलेली की अंतविधी खातीर थंय एक 100 मिटर जागो दिवचो आनी थंय अंतविधी खातीर सोय करची. कित्याक हांगासर आमकां धारगळीन अशी पब्लीक अशी अंतविधी करपाक जागा ना. आमचे लोक हांगासरले धारगळी जे भायले आयज जे स्थायीक जाल्लेले आसात तांकां एक तर म्हापसा व्हरचें पडटा, नाल्यार आतां 1 वर्सा पयलीं जी पेडण्यान केल्या पब्लीक अंतविधी खातीर जागा उपलब्ध केल्लेली आहा थंय व्हरचें पडटा. तेन्ना हांवें रिक्वेस्ट केल्लेले पंचायतीक की हांगासर एक 500 मिटर किंवा 100 मिटर जरी जागा केली तर ती सुविधा निर्माण जातली. पण आयज विचित्रच दिसता, अंतविधीकाय जागा ना हांगासर आनी गृहनिर्माणय ना आनी एका मोठ्या कंपनीक आमचे उपमुख्यमंत्री हस्तांतरीत करता. हांव तांकां रिक्वेस्ट करता आनी प्रमोद सरकाराक रिक्वेस्ट करता, जो लीज केल्लो आसा तो ताबडतोब कॅन्सल करचो आनी ज्या जमीन मालकांनी जमीन ही दिल्लेली तांकां परत ती हस्तांतरीत करपाची सरकारान. एवढेच सांगून आयज जर हे जे पेडण्यातले आमचे शेतकरी आहा त्यांच्या अक्षरशः ह्या बाबू आजगांवकारान तोंडाक पानां पुसलेली आहा. बारीक जर विचार केलो जाल्यार आयज सरकारान जे भाजप सरकार गोंयान आसा ते एक्विजिशन प्रोसेस करतना शेतकऱ्यांक चुकीची म्हायती दिल्या. त्यांनी स्पोर्ट्स सिटी जी आसा धारगळी जाता म्हटलेली तेका शेतकऱ्यांनी जमीन दिल्ली कित्याक भुरग्यांचो कितें तरी फ्युचर घडटलें म्हणून ती जमीन काडली आनी तेंच्यांनी आयुष हॉस्पिटलाक दिली. आयज जी हावजींग बोर्डाची जमीन, जे हावजींग बोर्ड म्हणजे गव्हर्मेंट वसाहत येता तेतून जर सगळे प्लॉट घेवन घरां बांदतले अशें ना. जे गव्हर्मेंट सोशियलान जे सरकारी हेतून कर्मचारी आहात तांकां एक थंयसर एक रावपाक एक साधन अशें एक कॉम्प्लेक्स हो सरकाराचो विचार आसलो. पण आयजय ती जमीन जर बाबू आजगांवकारा सारको जर GMR कंपनीक दिता, तेंच्यांनी वसत ही तेंचे जे कितें आसा पळय जाय ते तेंच्यांनी जे एअरपोर्टाक जागा 90 लाख गेला थंय बांदूं येता. एअरपोर्ट हयसर जगान खंयच ना. 30 ते 40 लाख लास्ट फायनल, पण 50 लाख स्क्वेअर मिटर ही सरकारान येणाऱ्या फ्युचरान शेतकऱ्या कडल्यान 50 आनी 100 रुपयांक घेतल्या. तीच जमीन 25,000 ते सरकार विकतलो. हे तेंचे लीज जाल्लेले आसा आनी आयज बाबू धारगळीन पावला. 1,68,000 ही जी आसा 1,68,000 स्क्वेअर मिटर जागा ती तेणी हावजींग बोर्ड मदीं तो आतां घोशणा करतालो आनी आयज तो फुकी आश्वासन मराठी हेका जो कार्यक्रमाक गेला, जे काल हे जाला संमेलन मराठी, थंय तो मराठीन बोलपाचो प्रयत्न करता. अरे मेल्या शापत अक्काल घाण दवरलय तूं. आयज थंय खंयचे जमणी कोणाक दिता? आम्याची साल जाम्यांक लायता. कित्याक करता ही प्रकरणां तूं? कितें आंगले दितली? आयज ही सुद्दां तेणी जी जमीन दिल्या ती खंय तरी तेणी लिजय केला आनी तेणी तांकां विकल्या आसतली, नाल्यार 2% नाल्यार 5%, 10% हेणी कमिशन घेतलेलें आसता. आमचो विरोध आसा हेका. आनी तूं सांगता जे पेडणे जे आमचे कलाकार आहा ताका आयज रवींद्र भवनाची गरज आसा. आयज तूं जमीन शिल्लक दवरलाय रवींद्र भवनाक. आयज पेडणेकार ओगी आसले जावं एक वसाहत जायना जाल्यार रवींद्र भवन तरी जातलें म्हणून, पण ते रवींद्र भवनाक तूं पानां पुसले शेतकऱ्याच्या तोंडाक. अरे ते शेतकऱ्याचे तुका जपान आले ते जमणी तेंचे परत कर, तांकां कसोवनी खावनी तेंचे तरी पोट भरुनी. ही बाबून ह्या भाजप सरकारान फटवेपणां सोडपाची आनी एक आव्हान करता आमी, आजुनय बाबू शाबूत जावचे. आयज मुख्यमंत्र्याचेर लक्ष घालचो आनी हे जमणी त्यांनी चुकीच्या माध्यमान घेतल्या. एक तर शेतकऱ्यांक दिवपे शेतकऱ्याचे जमणी, नाजाल्यार ते प्रोजेक्ट आमचो मोगो पक्षाची मागणी आसा. ही जी लीज केला ते कॅन्सल मुख्यमंत्र्यान करून हय बऱ्यापैकी पेडण्यान रवींद्र भवन करचे, नाल्यार ते रवींद्र भवनाची जी मागणी पेडणेकराची आसा ती प्रवीण आर्लेकराकच पूर्ण करची पडटली. इतल्या खातीर पेडणेकरांनी विचार करून आयज योग्य मनशाक मत घालपाची वेळ येयल्या. त्या खातीर प्रवीण आर्लेकर ह्या कामाक सक्षम आसा.